सर सध्या एक नाव तुमची चर्चेक येता की लोकसभा इलेक्शनाक तुम्ही रावतले म्हणून. एकंदर कितें सांगू सोदता सर तुम्ही? कित्याक अशी कार्यकर्त्यांची उत्तर गोंयसून प्रामुख्यान खूप जाणांची कार्यकर्त्यांची मागणी कशी आसा अशें म्हाका एक कळ्ळां. कारण श्रीपाद भाऊचो आदर म्हणजे तेचो रिस्पेक्ट धरून कितें आसा हांव तेचेर श्रीपाद भाऊचेर उलोवंक शकना कारण ताका रिस्पेक्ट आहा. पण ज्या पद्दतीन म्हाकाय आमचे कार्यकर्ते प्रामुख्यान उत्तर गोंयचे कार्यकर्ते म्हणजे लोकल लिडर म्हणया पार्टीचे काही कळ्ळें न्ही तेन्ना म्हाकाय दिसता जर आज पर्यंत पार्टी जी जबाबदारी दिता म्हाका ती हांव पार पाडटा. फॉर एक्झाम्पल रिसंटली तेलंगणा वच म्हटलो तेलंगणा हांव थंय गेलो. हॅलो संघटनेचे काम जे आसले ते करून घेतले. तशेंच यदा कदाचित आदरणीय श्रीपाद भाऊ एज तेंची आता पळयात आमी आमच्या घरान जाणटे आसतात तुझे आसतात म्हणजे प्रत्येकाचे आसतात. खूप वर्सां फुडें काम करतात घरा खातीर फॅमिली खातीर. तशें आदरणीय श्रीपाद भाऊ ह्या देशा खातीर आनी ह्या देशाच्या जनते बरोबर गोंयच्या जनते खातीर गेली 40 वर्सां बऱ्यापैकी सर्व्हिस केल्ली आहा. खंय तरी ते एज फॅक्टर म्हणजे जाणटेपण जशें आमच्या जाणट्यांक आमी सांगूंक शकता वैयक्तीक समजा की खूब तूं आमच्या खातीर केलें. जशें भाऊन देशा खातीर ह्या देशाच्या जने खातीर प्रामुख्यान गोंयच्या जने खातीर केलें तशें आमचे जशें आमच्या जाणट्यांक सांगता की केलें ते पुरे. आता तुझे खंय तरी मार्गदर्शन आमकां मेळपाक जाय भुरग्यांक आनी तूं खंय तरी रेस्ट घेवपाक जाय. बरोबर म्हणून भाऊनय म्हाकाय सांगचें दिसता कारण खरेंच तेंच्यांनी खूब कितें कितें केलें देशा खातीर गेली 40 वर्सां पक्षा खातीर केलें. तेन्ना जेन्ना कार्यकर्त्यांची मागणी आसता की कोण तरी एक नवो चेहरो हे फावटी दिवचो आणि हांव इतकेंच सांगूंक शकता जर म्हाज्या नांवाची जर पक्षाच्या आमचे जे नेते आसात तेंच्यांनी जर विचार केलो आणि जर जबाबदारी दिली जाल्यार हांवय इच्छूक आसा हे म्हाका सांगपाचें आसा. आनी कारण म्हाका अनुभव आनी प्रामुख्यान उत्तर गोंयान कितकीशींच वर्सां उत्तर गोंयान संघटनेची कामाची जबाबदारी पक्ष म्हाजे कडेन दीत आसा आनी हांव ती करीत आसा. इवन उत्तर गोंयच्या संदर्भांत न्हय तर फाटले फावटी बूथ सशक्तीकरण अभियान देशभर चलताले. गोंया राज्याची जबाबदारी म्हाजेर दिल्ली. त्याच्या नंतर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 साल बेमिसाल अभियान ताची इंचार्ज संबंध गोंयचो प्रभू म्हाका केलो. आजय म्हाका अशें सांगलां की उत्तर गोंयान जशें तूं पयली 3-4 मतदारसंघाची तुजी जबाबदारी दिताले रिगार्ड्स टू संघटना म्हणजे मंडळ समिती पासून बूथ समिती मागीर आमचे 7 मोर्चा तेंच्यो समिती सगळ्यो गठन करप आणि जे पक्षाक फायदेशीर आसा अशी संघटना मजबूत करप ते काम करप जाय. पण साहजिकच हे सगळे करता आसतना यदा कदाचित श्रीपाद भाऊ आमच्या जर सायटीक म्हणजे तेंच्यांनी स्वताहून हे जर केले किंवा पक्षान ठरयले की श्रीपाद भाऊ हे काम करतात आता तेचेकून मोठी जबाबदारी तेंचेर दिली. मोठी जबाबदारी खंय तरी गव्हर्नर असू शकता किंवा ऍडवायझरी बोर्डाचे मेंबर म्हणून असू शकता. आणि जर असे जर केले जाल्यार साहजिकच माझी जबाबदारी हांव ती पेलूंक शकता कारण कार्यकर्त्यांची जशी उत्तर गोंयच्या प्रामुख्यान कार्यकर्त्यांची मागणी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.